साध्या काळाचो 27वो आयतार. शुभ वार्ता लूक चॅप्टर 17 वर्स 5 to 10. एक पावटी धर्मदूत तोमया लागीं म्हणाले, आमचो बवार्थ सडे. तोमयान तांकां सांगले, एक सासवाच्या कणा तितलो बवार्थ तुमकां आसात जाल्यार ह्या तुथयाच्या रुखाक तुकास हुमटून काण दर्यांत वचून उबो जा म्हूण तुमकां म्हणूंक जाते, आनी तो तुमचे उतार आयकातो. तुमचे मदल्या एकल्यान जोत आंबडूंक वा बकऱ्यांक चरोवंक म्हूण एक साकोर दवरलो म्हूण चिंतया. तो कामातावन पाटी येतस बेग्गी वोस आनी जेव म्हणून धनी ताका सांगितवे. तशें मुंच्या बदलाक वोस मुझे जेवण तयार कर. पेंगडाक बांदून मुझे जेवण जायसर म्हाका वाडूंक राव आनी उपरांत तूं जेव म्हूण तो म्हणटा न्हय. आपणे फर्मायिल्ले केल्ल्या खातीर त्या साकराचो तो कांय उपकार बावुरता. तशेंच तुमकां फर्मायिल्लें सकट कर्ण जातस तुमी म्हणा जय. कितें म्हळ्यार आमी साकर. आमी करी जय आसलें तें मात्र आमी केलां. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. आसरो आनी आमचे बोड कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भुंय कांपात जाल्यार दोंगोर दर्याच्या गुंडायेन पडटीत जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताच्या उसांबळ्यान दोंगोर तरतरीत जाल्यार आमी भियेवचे ना. दळपारचो सरेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. एक न्हंय आसा तिचे फांटे देवाच्या शहराक परमेश्वराच्या पवित्र निवासाक संतोष हाडटात. देव शहरांत आसा ते हालचे ना. दीस उदेताना देव तांच्या आदाराक येता. राष्ट्रां तरतरतात, राजवटां धंडळटात, तासोक ताळो गजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपारचो सरेस्पोर आमचे सवे आसा. जाकोबाचो देव आमचे कोटे. येया सरेस्पोराची कृत्या पळया. पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता.